देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. आयकूंक कान आसतल्यांनी आयकुचें. मार्काचें शुभ वर्तमान 24 वोळ 9. क्रिस्ता सवें म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर जिवें आनी गुणवंत. मनशान ठाव घेवंक जावचो ना इतली गिरेस्तकाय देवाच्या उतरान भरलेली आसा. देवाचें उतर काळजाचे अंतरेक आनी मनाची चिंतना पारखिता. देवाचें उतर आमचे प्रस्न सुटावे करता. देवाचें उतर निराश जाल्ल्या जिविताक शांती आनी खरो अर्थ हाडटा. देवाच्या उतरान जी जाणवाय आसा ती आमकां आनीक दुसऱ्या खंयच्याच पुस्तकांत मेळची ना. देवाच्या उतरांतल्यान व्हांवता शांतीची आनी मोगाची, एकवटाची आनी भावपणाची, पेखवणेची आनी बरेपणाची, साबार देण्याची जोर. मनशाच्या जिवितांत बायबल एक केक न्हय. केक आमी वर्सान एकदां हाडटाव आनी इल्लोसो कुडको खाताव पूण दुसऱ्यांक वांटून संपयताव. बायबल आमचो दिसपट्टो ग्रास जो आमी दिसा दिसपट्टो जेवूंक जाय आनी ताची गोठाय घेवन जिवीत जिवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत वंपी आनी देवाचें उतर ही वपार आयकताव. हे वपारीन वेगवेगळी वागणूक आमकां पळोवंक मेळटा. पयले देवाच्या उतराक कसलेंच फळ जायना. वाटेर उडयल्लें बिबाड जाता. दुसरें देवाचें उतर पीक दिता. एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. बरें बी आनी बरी जमीन सांगाता मेळटा त्या वेळार बरें पीक जाता. देवाचें उतर जमनींत ओंपलेली बी. देवाचें उतर सदांच बरें आनी फळादीक. देवाच्या उतराक पीक फावो जावंक आमच्या जिविताची जमीन बरी आसोंक गरजेचें. मोगाळा बापा, जेजू तुजो पूत सोब्द जावन संवसारांत आयलो. पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरी जमीन जावंक आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.